नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. इंडिया आघाडी विशीं आरजीच्या मनोज परबाचें म्हत्वाचें वक्तव्य. अजून मेरेन चर्चे खातीर आपोवणें ना, आपोवणें आयल्यार चर्चेक आरजी तयार. सततसाव्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचो समारोप सुवाळो 9 नोव्हेंबराक. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांची आसतली मुखेल हाजेरी. खांडेपारच्या MIBK हायस्कुलात जाली चोरी. चोरांनी 2 लाख रुपया रोकड आणि CCTV कॅमेरा फारयले. चोरयेचो तपास चालू. फेरी सेवा शुल्क संबंधी मंत्री आणि मुखेलमंत्र्यांकडेन करतलो चर्चा. आमदार राजेश फळदेसाय हांची माहिती. दिवाळे लोकांक फेरी शुल्कांतल्यान सूट मेळटलीच, आमदारान उक्तायलो विश्वास. कोलवा दर्यांत एका तरणाट्याक बुडून आयले मरण. फुडलो तपास चालू. धारगळ 2 खांब वाठारांत केंद्र सरकाराचे कोट्यांनी पयशे खर्च करून केल्ल्या सोबितीकरणाच्या जाग्यार लोक हाडून उडयतात कोयर. पुराय वाठार दूषित. आणि आता खबरो विस्तारांत. गोंयांत चालू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचो समारोप सुवाळो 9 नोव्हेंबराक ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो. ह्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांची मुखेल हाजेरी आसतली. गोंयांत 26 ऑक्टोबरासावन 37वी राष्ट्रीय खेळां सर्त सुरू जाल्या. ह्या सर्तीचो समारोप सुवाळो 9 नोव्हेंबराक ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो. सर्तीच्या समारोप सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तशेंच केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग ठाकूर हाजीर रावतले. ह्या शिवाय उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हे लेगीत ह्या वेळार हाजीर रावतले, अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. नॅशनल गेम्साचे क्लोजिंग आमच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर 9 तारखेक बरोबर 2.5 वरांचेर जातलें. त्या संदर्भात आमच्या भारताचे उपराष्ट्रपती ह्या क्लोजिंग सेरेमनीक प्रमुख पाहुणे म्हणून आसतले आणि अलॉंग विथ द केंद्रीय आमचे खेळा आणि युवा वेव्हार खात्याचे मंत्री श्रीमान अनुरागजी ठाकूर, आमचे गोयचे मुख्यमंत्री MOS श्रीमान श्रीपादजी नाईक आणि त्याच प्रमाणे आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हांकां आमी ऑलरेडी इन्विटेशन दिल्लें आसात. तांचो आस्पाव त्याच प्रमाणे आमचे स्पीकर श्री रमेश बाब तवडकार हेवूय ह्या मुख्य माचयेचेर आसतले. सर्तीचे उक्तावण सुवाळ्याक उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हाजीर आशिल्ले. श्रीपाद नायक हे गोंय ऑलिंपिक संघाचे अध्यक्ष आसून लेगीत तांकां दुय्यम स्थान दिलें म्हूण बोवाळ पडिल्लो. ताका लागून सर्तीच्या समारोप सुवाळ्याक तांकां हे फावो तसो मान मेळटलो काय हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खांडेपार MIBK हायस्कुलात चोरयेची घडणूक घडली. चोरांनी हायस्कुलांतले 2,80,000 रुपया फारयले. फॉरेन्सिक टीम घडणूक थळाचेर दाखल जाली आणि फुडलो तपास चालू आसा. आता गोंयांत शिक्षणीक संस्थांनी चोरयो जावपाक लागल्यात. शुक्रारा अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयली. खांडेपारच्या MIBK हायस्कुलात चोरांनी हात मारलो. 10वेच्या भुरग्यांकडल्यान बोर्डाच्या परीक्षे खातीर हायस्कुलात फी घेतिल्ली. चोरांनी तेच 2,80,000 रुपया आणि हायस्कुलात बसयल्ले CCTV कॅमेरा फारायले. आयज राती हांगा एक इन्सिडंट जाला, म्हणजे रॉबरी जाल्ली आसा. कारण आमच्या हायस्कुलाचें जी कितें कॅश आसा ती चोरून व्हेल्ली आसा. प्लस एक DVR म्हणजे CCTV कॅमेराचो DVR येयल्लो आसा. आनी हे कोण थिफ्ट केला ते बरी प्रोफेशनल आसा. कारण तेंच्यांनी पयलीं म्हणटा जे प्रूफ ID प्रूफ हे करपा लागून म्हणजे लिपोवपा लागून तेणी DVR हे केल्लो आनी DVR बरोबर डिस्कनेक्ट केल्लो आसा. काय कट बी काय करूना, म्हणजे ते प्रोफेशनल म्हणून कळटा. दुसरे कडेन म्हणल्यार ही जी फीस म्हणजे 2,80,000 सुमार आसा फीस, ती भुरग्यांनी ह्या दिसांनी कितें SSC बोर्डाचे भुरग्याची हे आसा, SSC कोण स्टुडंट्स आसा तेंची फीस कलेक्शन आसलेली. आतां कितलेशेच भुरगे आसा हितून आसा 10th भुरगे आसा आनी कसली फीस आनी सगळी ती एकठांय येयला. आनी कांय जाण म्हणटाले की ही फीस आतां तुमी इतली कित्याक दवरता,
पूण सद्या आतां असो बँकिंगाचो एक मोठो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. बँकिंगेक 50,000 वयर तांकां हें करपाक मेळना आनी ओन्ली 4 ट्रान्जॅक्शनां हें करचें पडटा. सो दॅट कॅश तो तसोच करता. ताका लागून हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. आनी हांगासर जे कोण येयल्ले आसा पळय न्ही तेंचे पयलीं म्हाका ते सारकें हें केल्लें आसा. कितें केल्लें आसा, मॉनिटरायज केल्लें आसा आनी मॉनिटरायज करून हांगासर कॅश व्हेल्लें आसा. आनी कॅश अशें व्हेल्लें आसा की सारकें एनवलपां फुलून जशें हायराची जी एनवलपां कशें फोडटा तशें इंडिविज्युअल काडून तेंच्यांनी व्हेल्लें आसा. म्हणजे आनी ह्या स्कुलान कितें जाल्लें आसा, वेवस्थीत टायम घेतलेलो आसा तेणी सामकें सिस्टमॅटीक. म्हणजे 2-3 आलमारी तेणी डॅमेज केल्ले आसा आनी खुर्ची बिर्ची अशें सायडीन काडूनच हें केल्लें आसा. आमी आज खांडेपार MIBK स्कुला कडेन आसा. जे स्कुलान राती चोरी जाल्ली आसा आनी ते चोरी जावन राती तेंच्यांनी 2,80,000 कॅश येल्ले आसा. आनी जो CCTV कॅमेरा आशिल्लो तो DVR आसता तेंचो तो सगळो तेंच्यांनी काडून वेवस्थीत काडून तोय लॉपास केल्लो आसा. आतां तुमी पळयता की गेल्या फाटल्या दिसाच्यान जी चोरयेचो सुळसुळाट चालूच आसा सगळे सायडीच्यान. आनी जे CCTV बसून सुद्दां जर चोरी जाता जाल्यार ते कितली हुशार आसतले चोर ते आतां एटलीस्ट दिसून येता. आतां तुमी पळयतात की 2,80,000 स्कुलान येयले खंयचे जाल्यार हो प्रश्न निर्माण जाता. 2,80,000 जे स्कुलान भुरगे आसले 10वेचे तेंची बोर्ड एग्जामीची फीज तेंचे कलेक्शन केल्ली आसा आनी ती फीज तेंच्यांनी दवरिल्ली आसा. बँकेन घालतले जाल्यार 50,000 करून ते बँकेन घालचे पडटा म्हणून तो इतलो एमावंट स्कुलान आशिल्लो तो एमावंट तेंच्यांनी लॉपास केल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर. फेरीबोटी सेवां खातीर शुल्क घेवपा संबंदी दिवाडेच्या लोकांक सूट दिवपाची विनंती आपूण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी मुखेलमंत्र्याक मेळोन करतलो अशें कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान सांगलें. दिवाडेच्या लोकांक ह्या फेरी शुल्कांतल्यान सूट मेळटली हाची आपल्याक पूर्ण खात्री आसा असो विश्वास लेगीत आमदार राजेश फळदेसायान उक्तायलो. म्हाजी आनी आमचो R&D मिनिस्टरा कडेन फाल्यां म्हणजे आमी दोगांय मेळपाचें आसा. ते कशें आसता, आमच्या दिवाडेन आनी दुसरो पर्याय असो कांय ना. आनी ते चार्जीस पळय लायल्या ते आमच्या दिवाडकारांक तरी ते पॉसिबल ना. कारण तांकां न्ही दुसरे सायडूच ना वचपाक येवपाक. त्या सायडीन नार्वेच्यान येयलो परत थंय फेरी, दिवाडच्यान ओल्ड गोवाच्यान गेलो थंय फेरी, शापे वयल्यान गेले थंय फेरी. सो तांकां आनी दुसरो पर्याय ना. कारण इतले तेंच्या नशिबानच ती फेरीच दवरल्या. सो मदींच जर अशे चार्जीस लायले ते सारकें न्हू. कारण ते कामाक येवपी वचपी डेली ते लोकांक ते परवडचें ना. कळ्ळें तुका न्हू. आतां कोण एक ट्युरिस्ट बी येता भायले कोण जर दिवाडेन बी येता, कारण दिवाडे आमच्या आयलंडान आसलेल्या कारणान थंय खुबशे ट्युरिस्ट येतात. तांकां भायली बी गाडी बी म्हणून तेंच्यांनी चार्जीस जर घेता जाल्यार ताका कांय प्रॉब्लेम ना. पण आमच्या दिवाडकार भावांक तरी ती टोटली सूट मेळपाची अशी हें आसा. सो तुमी हेजेर म्हणजे उलयतले R&D मिनिस्टरा कडेन? R&D मिनिस्टरा कडेन हांव फाल्यां उलयतलो, सुभाष भाऊ फळदेसा कडेन फाल्यां उलयतलो हांव. आनी त्याच बरोबर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन हांव डिस्कस करतलो. आनी म्हाका खात्री आहा, म्हाजेर म्हाका कॉन्फिडन्स आहा की ते 100% हे आसा पळय ते काडून उडयतले. आमकां दिवाडकारांक लागून आमच्या मतदारसंघाक लागून तो खंयचोच चार्जीस लागचो ना हे म्हाका तरी खात्री आसा. ते आमच्या उतराक म्हणजे आमच्या सगळ्या फुड्यान तेंचे आमी दवरले उपरांत तांकांय कळोवन येतले आनी ते बरे निर्णय घेतले. शुक्रारा कोलवा दर्यांत पेंवपाक गेल्ले कडेन 4 जाणांतलो एकलो बुडलो. ही घडणूक सकाळच्या 10 ते 11 वरांचेर घडली. त्या घडणुके वेळार एकूय जीवरक्षक घडणूक थळाचेर नाशिल्ल्यान ही दुर्दैवी घडणूक घडली. स्विमिंग पूला उदक पळयताले तेगे भावान कितें पयस गेले आनी ते सुट्टो लॉस आसा स्विमींग पूला तेम सांगून हांवें बिचीर वयता म्हणून ते हिंगा येयले डायरेक्ट येयले हिंगा उदक न्हावपा लागलो. उदक न्हावन ते अकस्मात सकयल गेले उदक न्हावले आनी तो हांगा बी कारण तो पयलीं गेले मागीर उदक कितें ओडटालें सकयल ते उदकाचें कितें पळटो आनी एकल्या भुरग्यान धरलो ताका शेवटिलो आनी तो उदकांतल्यान देंवन गेलो. मागीर मेळोंकूच ना. मागीर हांगा लायफ गार्ड आसा ना कोण आसा ना. मागीर हिंगसो ते तेंगे सायकल आहले सायकल घेयले आनी ते लायफ गार्डा कडेन गेले ते पाटे थिंगसो मागीर आपोवन आनी मागीर सोदपा लागले सगळे लायफ गार्ड. हे इन्सिडेंट केन्ना जालो? 10 11:30 असो 10 11:30. पण अजून बॉडी मेळोना ना अजून मेळना. पण लायफ गार्ड सोदता न्हू आतां ते एकलो सोदिता आतां सद्या ऑर्डरी सोदिला म्हळ्यार सद्या आमी हिंग नेट घालून तुका आमी चोयले तुगे भावान बी धोमरोडान नेट हाडले आनी आमी सगळे सोदिले मेळो. त्या भुरग्यान नांव कितें? वेलेंकिनो पेंटर. तूं स्कुला बी वयता? हय स्कुलांत आतां SSC आहलो हो भुरगो बी आहा तेंकां ते पयलीं फुटबॉल खेळपाक गेल्ले. फुटबॉल खेळपाक पयलीं सांगून गेले आनी एकलो जोशुआ म्हणटा तेगे डॅडी सांगिल्ली आपूण फुटबॉल खेळोवं वचून येता सांगिल्लें.
पोटी मालिकेत मागीर सगळे आमगे तिगे ती घरावा गेली आनी सगळे उलयली आनी वचना म्हणटा आमकां पोतून गेला आनी आमकां तेंच बार येयली पोतून येयले मागीर डायरेक्ट ते हिंग सगळ्यांक बंद जाली सगळे भुरग्यांक गेली सगळे डायरेक्ट हिंग येयले एकलो गेलो जाल्यार एकलो तरी वचपा जाय न्हू कितको जातले जाल्यार जावपा जायना न्हू एकलो घुसपा आहा तुमो एकलो तो एकलो राहा आनी एकलो वच न्हू ते म्हणटा ते भुरगे म्हणटा हिंगा एकलो तुका लायफ गार्ड ना हिंगा कितें करपाचें आं लायफ गार्डाचेर कंप्लेन करपा पडना लायफ गार्ड नासलो हिंगा ना लायफ गार्ड ना लायफ गार्ड माझी तिक्षा हा पळय तरी माझी धांवन येयले लायफ गार्ड आयज सकाळ धाडले दारगळ दोन खांब वाठारांत गोंय पर्यटन विकास महामंडळान स्वदेश दर्शन येवजणे खाला केंद्र सरकाराचे कोट्यांनी पयसो खर्च करून सोबितीकरण केल्ले पूण आयज त्या सुवातेर लोक रस्त्याक कुशीक कोयर हाडून उडयतात हाका लागून पुराय वाठार दूषित जाला सरकारान हाचेर लक्ष दिवचें आनी कोयर हाडून उडोवप्यांचेर कारवाय करपाची मागणी थळावे करपाक लागल्या आयज धारगळ जो गांव आसा ह्या गांवाचे जर सुशोभीकरणाच्या बाबतींत जर आमी चिंतूंक गेले जाल्यार हांगा कचरो जो आसा पळय तो हायवेच्या सायडीनी प्लस सर्वीस रोडांनी अशा सगळी कडेन आमकां कचरो दिश्टी पडटा सरकार ह्या कचऱ्याचेर खुबशे सरकारान इन्वेस्टमेंट केले करोडो रुपयांचे इन्वेस्टमेंट केले पण कचऱ्याची विल्हेवाट व्यवस्थितपणे जायना तर ह्या कचऱ्याची जी विल्हेवाट आसा पळय धारगळ एरियेंतली म्हणया तेची बऱ्यापैकी अशी जायना अशें म्हाका दिसून येता सो हांव म्हणटा की ह्या धारगळच्या गांवच्या वतीन हांव एक धारगळचो नागरीक म्हणून की ह्या कचऱ्याची व्यवस्थितपणे विल्हेवाट जावपाक जाय अशें तुमच्या कडेन मागता आनी हेचेर सरकारान विचार करपाचो धन्यवाद आयज आमी धारगळ दोन खांब ह्या मुखेल रस्त्याच्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठाराचो ब्युटिफिकेशनाचे काम गोवा पर्यटन विकास महामंडळान स्वदेश दर्शन योजने अंतर्गत केंद्र सरकार कडल्यान मेळिल्ल्या करोडो रुपयाच्या मोबदल्यात हे काम केल्ले आसा पूण ह्या काम करत असताना आणि ताची देखरेख दवरपा खातीर आपले गोवा पर्यटन विकास महामंडळाक अपयश आयल्या आज ह्या ठिकाणी आपणाक चडांत चड कचऱ्याचो राशी ह्या परिसरात दिसता हे सुशोभीकरण केल्लो पयसो जनतेचो कसो उदकान सरकारान घातला हाचे एक ताजे उदाहरण म्हटल्यार हे दोन खांब परिसर आसा सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन ज्या गोवा पर्यटन विकास महामंडळान सुशोभीकरण करून करोडो रुपये खर्च केल्यात आणि तो रस्तो आणि तो परिसर स्वच्छ दवरपा खातीर यत्न करचो आणि ज्या पद्दतीन ह्या वाठारात कचऱ्याच्यो राशी दिसान दीस वाडत आसा ताचेरय कारवाई करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता हांव निवृत्ती शिरोडकर गोमंतक टीव्ही खातीर इंडिया आघाडी कडल्यान आमी आमंत्रणाची वाट पळयता जर तांच्या कडल्यान आमंत्रण आयले जाल्यारूच आमी चर्चा करपाक तयार आसात आणि त्या उपरांतूच आमी आमचे म्हणणे मांडटले अशें आरजीपीचो सुप्रिमो मनोज परबान सांगले गोयच्या राजकारणात सडेतोड विरोधी भूमिका मांडपी गोयचो प्रादेशीक पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची इंडिया आघाडीत कितें भूमिका आसतली असो प्रश्न मनोजाक विचारलो मनोज म्हणटा आरजीपी गोंयचे वेगवेगळे विशय घेवन पुराय गोंयभर वावुरता दोनूय सिटांचेर वेंचणूक लडोवपाक आरजीपी तयार आसा आनी दोनूय सीट जिखतले अशी आस्त आमी दवरतात पूण जेन्ना इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाचो प्रश्न येता तेन्ना तांच्या कडल्यान आमकां अजून आमंत्रण वा फोन सुद्दां येवंक ना देखून तांकां तेंको दिवप काय ना हो निर्णय आमी घेवंक ना ते भायर सीट वांटपाचेर अजून कसलीच स्पश्टता ना देखून आमी वाट पळयतात अशें मनोजान सांगलें कितें आहा पळय इंडिया अलायन्स हे वयले जितले पॉलिटिकल पार्टीज आसा चडशे ते तेंच्यांनी आतां जे BJP अगेन्स्ट आहा तेंच्यांनी युनायटेडली एक इंडिया म्हणून अलायन्स केला आतां प्रॉब्लम हा की लास्ट तेंची जेन्ना मिटींग जाल्ली तेन्ना जे आमी फॉलो करता त्या रितीन आमकां न्यूज आसली की ते आतां सीट शेरिंगेचेर फुडें उलयतले आनी रिजनल पार्टींक ते कन्सिडर करतले म्हणून मेजरली रिजनल पार्टी जे आसा पळय ज्या जाग्यार स्ट्रॉंग आहा थंयसर तांकां ते कन्सिडर करतले म्हणून आतां ती मिटींग जावन आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1.5-2 म्हयने जाले चवथीच्या पयलीं दिसता ती जाल्यार ते जावन आजून पर्यंत तेंचे सीट शेरिंगेचेर कसलीच परती मिटींग जावंक ना तेंचे कसले प्रेस कॉन्फरन्स जावंक
आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी एक रजिस्टर्ड पार्टी आसा. सो आमकांय तेंच्या कडल्यान इंडिया अलायन्सा कडल्यान आमकां आजून मेरेन कसले टॉक्स करपाक इन्विटेशन येयल्लें ना आमकां कसले तेंच्यांनी फोन सुद्दां करूंक. सो तेका लागून इंडिया अलायन्साचेर भितर वचपाचें काय ना हे डिसिजन आमी घेवपाक शकना, कित्याक आमकां ऑफिशियली काय आजून येवंक ना तेंच्या कडल्यान. आनी तेंचेय सद्या आजून मेरेन तरी क्लॅरिटी नाका की सीट शेअरिंग जातलें काय ना, हे इंडिया अलायन्स फुडें वयतले काय ना, कित्याक सद्या तरी पळयत जाल्यार तेंचे सीट शेअरिंगेचो जो फॉर्मुला आसा तो ड्रॅग जायत आहा. सो तो आतां जातलो काय ना एक क्वेश्चन मार्क. सो लेट्स वेट एंड वॉच. फुडें जर तेंचे जर आमकां इन्विटेशन येयलें, तेंच्यांनी जर आमकां इन्वायट केलें आनी तेंची जी 15 जाणांची जी कमिटी काडल्या तेंच्यान, त्या कमिटी कडेन जर आमकां मिटींग घेतली जाल्यार फाल्यां मागीर आमी आमचेय पॉयंट्स आमी दवरतले. फाल्यां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे प्लस पॉयंट कितें, आमचे नेगेटीव पॉयंट कितें आहा, आमी कित्याक कंटेस्ट करपाक शकता, दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यान कित्याक आमकां चान्स दिवपाक जाय, गोंयांतलो पॉलिटिकल सिनारियो सद्या कितें आतां आमी तेंच्या फुड्यान दवरतले. सो इट इज नॉट की फाल्यां मिटींग घेतली म्हणून आमी तेंच्या वांगडा जॉयन जातले अशें ना, बट मिटींगेक बसून आमी तेंकां आमचे पॉयंट्स दवरतले. पण अजून मेरेन काय 2-3 म्हयने जाल्यार आमकां तरी काय येवंक ना अजून मेरेन. अलायन्साचें कशें आसा पळय, अलायन्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमकां आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज करपाची गरज ना. हांगा सीट शेअरिंग जातलें, म्हणजे तूं हे सीट तूं म्हाका सोड, ते सीट तूं म्हाका सोड अशें करून ते जातले आनी ते मागीर इलेक्शन्स कंटेस्ट करता. हितून मर्ज जायना. फाल्यां अलायन्स केलें म्हणून आमी मत जावचें ना काँग्रेसीक, नाल्यार आमी आपाक मत जावचें ना, नाल्यार ते आनी आमी तेंचो कॅन्डिडेट आनी आमचो कॅन्डिडेट वांगडा वचचो ना. सो हे डिफरंट आसा, अलायन्स इज डिफरंट. बट तरी पूण आमचे कितें पॉयंट्स आसा पळय, फाल्यां आमी सगळेच कॉम्प्रोमायज करपाक शकना, नाल्यार सगळेच आमी सोडपाक शकना. आमचे जे बेजीक आसा, कोर आसा, हे आमी तेंच्या फुड्यान दवरतले. फाल्यां मागीर तेंचेर आसा ते एक्सेप्ट करपाक काय ना, ते दॅट इज अ लेटर स्टेज. पयलीं इन्विटेशन तरी येवन कितें येता ते. इंडिया आघाडीत सगळे विरोधक एकठांय येवन भाजपाड झुजपाची तयारी करतात. काँग्रेस आणि आम आदमी दोन्ही पक्ष सध्या इंडिया आघाडीत वांटेकार आसात. पूण आर्जीचो प्रश्न येता तेन्ना मनोज आणि आपाचो गोंय संयोजक अमित पालेकारा मदीं कोफुसा पेटला. दोगूय एकामेकाच्या विरोधान उबे आसात. जेन्ना मनोजाक हे बद्दल प्रश्न केलो तेन्ना मनोजान पालेकाराचेर परत फारपेट चालूच दवरलो. अमिताक कितें जाता, अमिताचे प्रॉब्लम आहा की बाणास्तारीचो इश्यू येयलो, तेचेर आंगलट, मागीर भितरले पार्टे भितर तेका खूब तेच्या अगेन्स्ट हें आसा, ग्रुपिजम जाल्लें आहा, तेका भायर उडोवपाचे ट्राय चल्ले. सो हे सगळे कोप अप करता म्हणल्यार तेका ते प्रेशर येयला तेचेर. सो हितून कितें जाला की आरजी आयज कितें करता BJPच्या अगेन्स्ट नाल्यार सरकाराच्या अगेन्स्ट, म्हणजे सरकार कितें रॉंग करता थंय आरजी कितें करता पळय, हें एक तर तेका खबर ना, एक तर तो पळयना, नाजाल्यार तो पळय नासल्या भशेन करता. आनी तेका जर दिसता ते BJPचेर अगेन्स्ट उलयना म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता की तेणी आपलो मेंटल चॅकअप करून घेवपाक जाय, कित्याक इतलें उलोवन जर तेका उलयना काय दिसता जाल्यार कितें प्रॉब्लम आहा शुअर. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वे. गोंयांत शेक वितरणात परत एकदा कळाव जाला. आयज नोव्हेंबराच्या 3 वरांचेर शेकाचें वांटप जावपाचें आशिल्लें, पूण शेक वांटपाचो मुद्दो उच्च न्यायालयांत हुमकळून आशिल्ल्यान आतां शेक वांटप नोव्हेंबराच्या 7 तारखेक जातलें. ह्या फाटभुंयेर पर्यटन खात्यान अधिसुचोवणी काडून अणभवानुसार शेकांचे वांटे घातल्यात. नवीन शेक धोरणानुसार जे 5 वर्सां परस चड शेक वेवसायांत आसात तांकां 80% शेकांचो वांटो मेळटलो. जाल्यार जांचो शेक चलोवपाचो अणभव 1 ते 4 वर्सांचो आसा आनी जे वेवसायांत नवीन आसात तांकां प्रत्येकी 10% वांटो आसतलो. पूण शेक धन्यांनी ह्या निर्णयान आक्षेप घेतलो आनी अणभवानुसार शेकांचें वांटप करपाक उच्च न्यायालयांत आवाहन दिलें. जे आदलें धोरण आसलें तातूंत नवीन ते 3 वर्सां अणभव आशिल्ल्या शेक चलोवप्यांक 10% आरक्षण आसलें आनी 3 वर्सां परस चड अणभव आशिल्ल्या शेक चलोवप्यांक 90% आरक्षण आसलें असो युक्तिवाद केलो. पूण नवीन आनी पोरण्या धोरणांत कांयच फरक ना अशें सांगून उच्च न्यायालयान ही याचिका भायर आयली. उच्च न्यायालय कितें निवाडो दिता हाचेर शेकांचे वांटपाचेर भवितव्य निंबून आशिल्लें आनी हेका कळाव जावन हें वांटप आतां नोव्हेंबराच्या 7वेर जातलें. पर्यटन खात्या कडेन आतां मेरेन शेका खातीर 1400 अर्ज आयल्यात. फक्त 359 जाणांची लॉटरी लागतली. उत्तरेत 259 शेक जाल्यार दक्षिणेत 105 शेकाचें वांटप करपा खातीर पर्यटन खातें लॉटरी काडटलें. 5 वर्सां परस चड अणभव आशिल्ल्यांक खऱ्यांनीच लॉटरी लागल्या. जाल्यार
1 ते 4 वर्स अणभव आसपी आनी वेवसायांत नवीन आशिल्ल्यांक जाल्यार 1 ते 4 वर्स अणभव आसपी आनी वेवसायांत नवीन आशिल्ल्यांक समान वांटो मेळ्ळो. अणभव वर्गानुसार शेकांचो वांटो घालीत पर्यटन खात्याचो संचालक श्रीनेत कोठवाळे हांणी अधिसुचोवणी काडल्या. टुरिझम सिजनाचो म्हणटा तो ऑक्टोबर म्हयनो आतां सोंपला आनी नोव्हेंबर म्हयन्यान आमी आसात आनी अजुनूय शेकांचें वांटप म्हणटा तें जायना. 3 नोव्हेंबराक शेकांचें वांटप जावपाचें आसलें पूण हो विशय कोर्टान आशिल्ल्या कारणान हेका विलोव जालो आनी 7 तारखेक फायनली शेकांचें वांटप जातलें आनी तेन्ना ती लॉटरी काडटले. न्यू शेक पॉलिसीच्या अनुसार जातलें कित्याक जेन्ना ही पॉलिसी आसली तेन्नाची चॅलेंज जाली एक्सपिरियन्स वायज कॅटेगरी च्या हितून डिस्ट्रिब्यूट करपाची ती याचिका हायकोर्टान भायर मारली आनी देखूनच हायकोर्टाच्या याचिकेचेर हेजें भवितव्य निंबून आशिल्ल्या कारणान हेका विलोव जालो आनी 7 तारखेक फायनली आतां शेक डिस्ट्रिब्युशन जातलें आनी त्या फाटभुंयेर डायरेक्टर ऑफ टुरिझम हांच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडलां एक्सपिरियन्स वायज कॅटेगरीन शेक कशें डिस्ट्रिब्यूट करप आनी कितकी शेकां कशी डिस्ट्रिब्यूट जातली ती आमी ते आंकडे तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले. नॉर्थ गोवान टोटल 259 शेक्स आसात. भितरल्या जी 5 वर्सां परस चड आसा जांकां 80% वांटो आहा तांकां 203 शेकां मेळटली आनी ज्यांचो एक्सपिरियन्स 1 ते 4 वर्सां मेरेनचो आसा जांकां 10% वांटो आसा तांकां 28 शेक्स आनी जे फ्रेशर्स आसा जांकां कांयच एक्सपिरियन्स ना शेक चलोवपाचो तांकांय 28 शेकां मेळटली चलोवपाक. जाल्यार सावथ गोवान हांची शेकाची संख्या 105 आसात. जाल्यार 5 वर्सां चड अणभव आसपी शेककारांक 89 शेक्स मेळटले चलोवपाक. जाल्यार 1 ते 4 वर्सां जेंकां एक्सपिरियन्स आसा तांकां 8 शेकां जाल्यार जे फ्रेशर्स आसात न्यूबी आसात तांकां 8 शेकां. नॉर्थ गोवान शेकांचो वांटो खूबच चड आसा आनी पळोवंक गेल्यार कोंगूट ह्या गांवांत फक्त सावतावाडो हितून 25 शेकां आसात. जाल्यार कानोळे ह्या शिमेर ह्या वाड्यात 12 शेकां आसात. ही संख्या पळोवंक गेल्यार बाकीच्या हणजूण हरमल मोरजे जाल्यार सावथ गोवान बेणावली कोलवा ह्या वाठारांत पळोवंक गेल्यार 10-12 अशीच आसात. देखून कोणाक कितको कसो वांटो मेळटलो आनी खंय आपली शेकां खंयच्या वाठारांत घालतले हें आमकां 7 नोव्हेंबराक पळोवपाक मेळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. शुक्रारा मडगांव नगरपालिकेची बसका जाली. ह्या बसकेत नगरसेवकांची वेगवेगळ्या विशयां वयल्यान चर्चा जाली. पालिकेंतल्यो कांय फायली गायब जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. अशे प्रकार परतून जायत जाल्यार पुलिशेंत कागाळ नोंद करची म्हणून नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान मुख्य अधिकाऱ्याक निर्देश दिल्या. मडगांव पालिकेची सर्वसामान्य बसका शुक्रारा जाली. ह्या बसकेत पालिकेंतल्यो कांय फायली गायब जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. अशे प्रकार परतून जायत जाल्यार पुलिशेन कागाळ नोंद करची म्हणून नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान मुख्य अधिकाऱ्याक निर्देश दिल्या. हांवें आतां चीफ ऑफिसराक डायरेक्शन दिले कडेन आहा आज फायल ना जाली दुसरीच कंप्लेन जावपाक. हांवें आतां सांगलां मरे कावन्सिला मिटिंगेक काल हांवें 5:45 फायल पयली आज सकाळीं हांव 11:30 फायल 11:30 पयलें फायल ना कळ्ळी. चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर तेन्ना हांव डायरेक्ट हांव चेअरपर्सन हांव नोट पुटलो म्हाका पावर आसा हांव डायरेक्ट नोट पुटलो हांव पुलिसेक कंप्लेन करपाक. तो फायल सांडली हे म्हणजे हांव फायल ना जाली ते हांव हें खोपून घेवपाक रेडी ना. हेज्या पयलीं जायत्यो फायली सांडल्यो आनी कंप्लेनी बी जाली मागीर एक्चुअल कांय जावना. ना हेज्या पयलीं कंप्लेन जाल्ला कारण कंप्लेन जाल्यो कंप्लेनी जाल्यो ज्या दिसा पुलीस कंप्लेन करता म्हणटा त्या दिसा नेक्स्ट डे 1 वरा भितर फायल मेळटा. हांव ताका लागून म्हणलां हांगा चुकून देंवचार बी येता काय म्हणून. हेजे मुखार फायली ना जाता अजून प्रकार हांव खोपून घेवचो ना कोणीय आसूं तो मागीर. अशें म्हणून म्हाका आतां आयकपाक लागलें हियरींग जे फायल म्हणून फर्स्ट टायम आयकलें कळ्ळें. परत हांव आनी एक दोन दिसांनी फूल स्टाफाचे परत हांव म्हयन्या घेता. ह्या म्हयन्या म्हाका मातसो टायम जालो फूल हांव स्टाफाचे परत चीफ ऑफिसराक घेवन करता सगळें रिवायव करता टोटल. शुक्रारा जाल्ल्या बसकेत वेगवेगळ्या विशयां वयल्यान चर्चा जाली. पालिकेच्या छप्पराची दुरुस्ती, गांधी मार्केटांतल्या दुकानांची पावणी, नव्या मार्केटाच्या छप्पराची दुरुस्ती आदी निर्णय पालिकेच्या बसकेत जाले अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान दिली. बरें ना तो सगळेच क्रिटिसायज करता की रूफ आमी फक्त रिपेर करता. ऑलरेडी आमी गव्हर्मेंटाक प्रपोजल धाडलेली आसा
सुडान आमकां 10 crores भरूंक जाय ते एस्टिमेट करतले एस्टिमेट करून कितें आसता म्हणजे वेल डिझायन वास्कोची पळय डिझायन केल्या ती वेल डिझायन वास्कोच्याकी बरी आमची आनी हांव पर्सनली मॉनिटर करता कसो डिझायन करता कितें करता इट वील टेक सम टायम 10 crore for roofing. Roofing करपाक 10 crore. ना रुफींग जस्ट आमी मायनर रिपेर करताले कित्याक म्हजी चेअर पर्सनान चीफ ऑफिसर सायडींतल्यान गळटा केन्नाय कोलॅप्स करूं शकता दिसले मागीर इश्यू जातलो न्ही 10 crore केला 10 crore सेकंड 10 crore एंटायर बिल्डींग हे आमी मायनर रिपेर आतां नळो फुटलो तो घालपाकच जाय न्ही पत्र फुटलो तो घालपाकच जाय दॅट इज अ मायनर रिपेर आमी तातूंत व्हडलोसो खर्च करपाक आनी हांवें पर म्हाका म्हणटाले थोडें कितें पेंटींग करया भितर कितें खर्च करया हांवें सद्या पयशांनी म्हणटा ऑलरेडी आमी प्रपोजल धाडला जातलें विदीन 3 months सगळें जातलें आनीक दुसरें म्हणल्यार दोनी गांधी मार्केट शॉपां जी 10 वर्सां पडून आसा ती आमी आयज ऑप्शनाक घाल्या कावन्सिलान ओके म्हणल्यार कावन्सिल ऑप्शनाक ताका परमिशन दिल्ले कडेन आहा आनीक 2 गाडयो परते दोनूय घेवपाच्यो आनी अशें बरें व्हडलेशें कांय ना सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकार्णीकार. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सर्व आया मंडळींना नम्र विनंती आहे घरातल्या पोराथोरांना काजू खोबरं मनुका हे ढापायची संधी द्या. जरा जास्त झाला ना त्यासाठी आजच घरी घेऊन या सुहाना चकली भाजणी आणि सुहाना चिवडा मसाला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय नाही सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.